आसा आयज आमचो बशीच्या संदर्भात विशय वाहतूक क्षेत्रा कडेन त्या संदर्भात उलयतना हांव एक मातसो रिव्यू घेता पयलीं सगळ्यान पयलीं की 2012तल्यान जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे गोंयांत येयला 2012 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंय राज्यांत आणि 2024तल्यान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2014तल्यान देशान येयला 2014तल्यान ती दोनूय सरकारांनी कशा तरेन एक वायट ग्रहण म्हणटा पळय लागता पळय कोणाक त्या प्रमाणे आमच्या धंद्याक आयज एक वायट ग्रहण सुरू जाला 14तल्यान आनी 12तल्यान राज्यान आनी देशांतल्या सरकारामुळे तेचेर खोलान उलयतना आयच्या प्रेसान ब्रीफ करतना सांगपाक सोदता की सगळ्यान पयलीं जे हे सरकार जे पळय येयले पळय ह्या सरकारान खंय तरी आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पिडपाक सुरवात केली तेच म्हणजे मायनिंग बंद करून ट्रकवाल्यांक खंय तरी रस्त्यार हाडले मागीर बशीचेर वेगवेगळे प्रयोग करून बशीच्या धंद्याकारांक मागीर पायलट रिक्षा टॅक्सीवाले हांकां वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान तेंचेर अत्याचार करून तांकां रस्त्यार हाडपाचो प्रयत्न हांगासर जालो आनी सांगपाक आमकां एक दिसता की 2007तल्यान दिगंबर कामत सरकार जेन्ना आसले काँग्रेसीचे त्या वेळाचेर आमी लढाई दिवन त्या सरकारा कडेन हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी आनी स्पीड गव्हर्नर हे दोन प्रकार जे आहा हितून मोठो भ्रष्टाचार आहा म्हूण आमी स्थगीत दवरलेले आनी त्या वेळाचेर दिगंबर कामतान धाडसूय दाखयल्ले की पांडुरंग मडकयकार हेचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप जाल्या उपरांत ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडूनय उडयलो त्या वेळाचेर आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणजे 2012 जेन्ना त्या वेळाचेर आमी जेन्ना हे लढाई करताले काँग्रेसीच्या विरोधात त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकार ऑपोजिशन लिडर म्हणून आमकां पूर्ण सगळे आमदार सुद्दां जे पळय आहा बीजेपीचे हेंच्यांनी आमकां पूर्ण पाठिंबो दिवन आमच्या वांगडा आसताले म्हणून मागीर जेन्ना 2012 मनोहर पर्रीकार सरकार येयलो तेन्ना अत्यंत चतुराईन म्हणटा पळय तशें डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून म्हणजे बसवाल्यांक पयलीं ट्रकवाल्यांक स्पीड गव्हर्नर मागीर बसवाल्यांक म्हणजे वांगडा लायले जाल्यार एकवट जातलो विरोध जातलो हे चिंतून डिवायड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशा भाशेन करून खंय तरी पयलीं ट्रकवाल्यांक मागीर बसवाल्यांक मागीर टॅक्सीवाल्यांक अशा रितीन स्पीड गव्हर्नर हाडले हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट आनी सगळ्यो बाकीच्यो गोश्टी ज्यो टॅक्सीचे मिटर ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाडल्यो आतां खंय तरी स्मार्ट सिटीच्या नांवार आमच्यो दोनापावल तालिगांव रुटाच्यो बांबोळे रुटाच्यो मेळोन 60-70 बशी काडपाचो घाट ह्या सरकारान घातलेलो आसा पुणून होच स्मार्ट सिटीचो विशय तेन्ना जेनुरम स्कीम ही जवाहरलाल नेहरू अर्बनायझेशन स्कीम जेन्ना 2007च्यान चालू आसली गोंय राज्यांत तेन्ना आमी विरोध केलो काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत तेन्ना तेंच्यांनी आमकां रिलॅक्सेशन दिल्लें बसी चालू करूंक नासल्यो त्यो बसी गोंयांत इतरत्र सगळे कडेन चालू केल्ल्यो बाकीच्या रुटाक पूण आयज खंय तरी हे ठाम हांगासर बसलेले आहा आनी त्या संदर्भात 9 तारखेक परत मिटींग दवरल्या पळोवचें पडटलें न्ही मिटींग कित्याक मिटींगेन कितें जातलें पळय तें आतां आयचो मेन मुद्दो पळय आसा तो म्हणजे केंद्र सरकारचे हांवें सांगलें 2014तल्यान आमचेर अत्याचार जाता वाहतूकदाराचेर त्या संदर्भात उलयतना हांव सांगपाक सोदता की केंद्र सरकारान नितीन गडकरी जे हांच्यांनी पयलीं 15 वर्साच्यो गाडयो जाल्या उपरांत स्क्रॅप पॉलिसी जी हाडली मागीर फिटनेस गाडयेचे सोंपल्या उपरांत पयलीं आमकां फिटनेस सोंपल्या उपरांत गाडी कितलोय तेंप जर बंद दवरली आमी जाल्यार ताका कांय फायन बी वगैरे आसनासली कित्याक ती डेड जाताली रोड वरती नासली गाडी ती ताका फायन कोण मारूंकूच शकना पूण हांगासर गडकरीन 50 रुपया पर डे प्रमाणे फायन लागू केली आयज एक रिक्षा जी कोणाची जर बंद उरात 2-3 म्हयने जाल्यार तेचे जवळ जवळ 50 रुपया प्रमाणे 10,000 सुमार जाता पूण त्या रिक्षेचो व्हॅल्यू स्क्रॅपाक जर दिलो जाल्यार तिचो 8 ते 9 हजार असो आसता 10,000 सुद्दां क्वचित येता एकी कडेन आनी बशीचो सुद्दां आतां कोविडांतल्यान जर आमी बशी स्टार्ट करपाक गेलो 40-50 हजार दिसा प्रमाणे जाता आनी बशीचो व्हॅल्यू आसता स्क्रॅपाचो 1 लाख म्हणजे अशा रितीन हे 50 रुपया पर डे प्रमाणे लायले मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलें की बाबा हे कितें लायला त्रासदायक फाटी घे मुख्यमंत्री आयज करता फाल्यां करता करून शेवटी ते चालूच आसा खंय तरी बसवाले सफर जाता आनी एक आमकां काण जो दुसरो केला गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्या मिनिस्ट्रींतल्यान आनी एक जे नोटिफिकेशन येयला 2018 हे नोटिफिकेशन येयले ह्या नोटिफिकेशन काडटना 18 ऑक्टोबर 2018 प्रियांक भारती म्हणून जो जॉईंट सेक्रेटरी आसलो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे ह्या मनशान ह्या जॉईंट सेक्रेटरीन
इलेक्ट्रीक गाडी जी पळय आसा ह्या इलेक्ट्रीक गाडयेक परमिटूच आवश्यक ना म्हणून हांगासर नोटिफिकेशन काढले आणि दुर्दैव आमचे की गोयचे जे पळय वाहतूक खात्या पळय हे बेभरवशाचे हे सुस्त निदेना कुंभकर्णाच्या हांकां खबर सुद्दां ना आणि हेंच्यांनी आमकां ते कळोवंक सुद्दां ना जेन्ना आतां स्मार्ट सिटीचो विषय पयर येयलो इलेक्ट्रीक बसी सुरू करता तेन्ना डिस्कशन चालू जातालें एका मिटिंगेन तेन्ना आमकां कळोन चुकले की इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आहा हांकां परमिटूच ना म्हणून नोटिफिकेशन 2018 काडलां आणि 17 जुलै 2019 हे नोटिफिकेशन एनफोर्स करचे म्हणजे सगळे कडेन लावचे म्हणून प्रशांत आमचो अभय दामले म्हणून एक जॉईंट सेक्रेटरी आहा हेणी परत एक आनीक नोटिफिकेशन काढला आणि सगळ्या राज्यांक सक्त ताकीद दिल्या की ते 18तले नोटिफिकेशन तुम्ही इमिजिएटली लागू करपाक जाय आणि त्या प्रमाणे गोंय राज्यान जर तेणे ते जर लागले जाल्यार सारके हो दामले आमकां दामपाचोच प्रयत्न करतलो अशा नांवा प्रमाणे दिसून येता खंय तरी कारण कितें आहा की गोंय राज्यान सगळ्या लोकांक खबर आहा की 5-5 मिनटान आमच्यो बसी आहा 1460 बसी टोटल गोंयान चलता आणि 5-5 मिनटांनी बसी आहा तितून कदंबाच्यो बसी आहा त्यो काही बसी कदंबाच्यो क्लॅश टायमिंगाचेर आहा प्रायवेटा वांगडा आणि त्या रितीन हांगासर जर फाल्यां हे नोटिफिकेशना प्रमाणे कोण तरी एक भायलो व्हडलो बिझनेसमॅन किंवा व्हडलो कॉर्पोरेट कोण तरी एक 500 बसी घेवन येयलो जाल्यार तेका परमीट म्हणटलो तो आपल्याक ना कायद्या प्रमाणे ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे परमीट ना म्हणटकूच तो येतलो आपल्याक जाय ते बसी चलयतलो आमी मागीर कितें झगड्यात रावपाचें हेच्या वांगडा डेली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एरायज करपाचे म्हणून तेका लागून जेन्ना आमकां पयर कळ्ळें हे नोटिफिकेशन आसा म्हणून तेका लागून आमी पयर 18 तारखेक हांव जेन्ना दिल्लीक गेल्लो CBI कडेन कंप्लेंट करतना तेन्ना आमी एक ऑब्जेक्शनूय ह्या नोटिफिकेशनाक इमिजिएटली विथड्रॉ करचें म्हणून एक ऑब्जेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवेजान वचून हांवें दिल्लीक 18 तारखेक दिल्लेलें आसा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकारा कडेन मागता की हांकां जर खरें तर आमचे सोयर सुतका जर आमकां हे मानता बसवाले बाबा आमचे गोंयचे गोंयकार म्हणून हांकां आयज पर्यंत हेंच्यांनी कितें केलां पळय तें सगळें भायल्यांकूच केलां आणि ह्यो आतां नोटिफिकेशनाचो फायदो सुद्दां भायलेच घेतले कित्याक 1.5 कोटीची बस काय गोंयकार कोण हाडचो ना आणि 400-500 बसी घेवन येवपाक हांगा गोंयकाराक कोणाक ताकना तेका लागून हो कोण तो भायलोच येतलो म्हणून भायल्याक हेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जे पळय हे सगळे कितें उद्योग केल्या तेन्ना हांव मागता गोंयच्या इंट्रस्टान आनी गोंयकार म्हणून एक ह्या सरकारा कडेन जर तुमकां मात तरी गोंयकारपणाची तर एक तुमकां चाड आसा जर तुमी मानता गोंयकार म्हणून जाल्यार ह्या नोटिफिकेशनाचेर आमी हांवें रिप्रेझेंटेशन दिलां तेन्ना दामले कोण तो पळय ताका सोदपाक गेल्लो आनी प्रियांक भारती म्हणजे दोगूय जाण एअरफोर्सान कितें तरी ट्रान्सफर जाल्या म्हणून त्याच्या जाग्यार मागीर थंयसर आमकां एक जॉयंट सेक्रेटरी नवो येयला तेंच्या जाग्यार मेहमूद अहमद म्हणून जॉयंट सेक्रेटरी नवो येयला तेका हांवें सगळें एक्सप्लेन केला गोंयची परिस्थिती आनी ताका तें रिप्रेझेंटेशनूय दिलां खुबशा आमच्या सगळ्या बसकारांकूच खबर ना गोंयान हे नोटिफिकेशन येयला आणि इलेक्ट्रीक बस जर कोण हाडीत जाल्यार ताका परमिटूच ना म्हणून तेन्ना बसकारांकूय तुमच्या माध्यमांतल्यान उलो मारता तेंच्यांनी हो विशय जाणून घेवचो आणि कशा रितीन पळय जे आमचेर केंद्र सरकार गोंय सरकार अत्याचार करता ते सगळे इचरून खंय तरी विचार करचो आणि त्या प्रमाणे फुडें वावुरचे आता हे केंद्राचे पळय जे अत्याचार जाता हे अत्याचार जाताना भाऊ जो खासदार आमचो निवडून दिल्लो हेच्या पयलीं सावयकार आसलो किंवा एक आमचो राज्य सभेचेर खासदार वयता पयलीं विनय तेंडुलकर हेंचे कडेन जर कसले प्रश्न जर घेवन वचा टॅक्सीचे किंवा बसीचे कसले हेंची आमकां कसलीच मदत मेळोंक ना फक्त एकदांच हांव 15 वर्साची स्क्रॅप पॉलिसी पळय जाल्या तेन्ना हांव श्रीपाद भाऊ कडेन गेलो पूण ते बी श्रीपाद भाऊक मेळपाक गडकरीन जवळ जवळ 3 दीस काडले 3 दीस आमकां दिल्लीक रावचें पडलें म्हाका अजाप दिसता म्हणून म्हाजे कडेन म्हाजो पर्सनल एक फ्रेंड आहा तो अजून सुद्धा गडकरीक फोन मारता आणि आमकां इमिजिएटली नागपूर किंवा आनीक खंय त्याच कामाक 15 वर्साचे स्क्रॅप पॉलिसीचे उलोवपाक अपॉइंटमेंट घेवन दितालो गडकरी साहेब जेन्ना हांगासर गोंयान येयले इमिजिएटली एक फोन मारलो तेणेन म्हाका मेळोवन दिलो थंय प्रमोद सावंत तेन्ना म्हाका कुशीक काडटालो व्हिडिओ सुद्धा तुमी मिडियान सगळ्या पळयला आसतलो त्या वेळाचेर आनी तो अशें दुर्दैव तर म्हाका एक परत प्रश्न पडटा की मायकल लोबो आयज ह्या सरकारान हेंच्यांनी परत तेका घेतलो ह्याच आझाद मैदानाचेर चड पयस न्हू ह्याच आझाद मैदानाचेर मायकल लोबोचो एक व्हिडिओ सुद्धा त्या वेळाचेर आसा ते मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आमच्या तेंच्यांनी हांगासर धरणे धरलेले आनी त्या वेळाचेर मायकल लोबोनूच प्रश्न केल्लो मुद्दम तुमकां दाखयता मातशें पाशियस घ्या पळय हांगासर
अपॉइंटमेंट घेता सगळे कामं करता आपली कामं सगळी करता लोकांची जर तुम्ही कामं करचे ना जाल्यार तुमकां लायट ना फुडल्या फावटी फोन करपाक ह्याच आझाद मैदानाचेर हांगासर मायकल लोबोन सांगलेले की कसलोच रायट ना तुमकां फॉर्मा भरपाक आनी आयज भाऊन कित्याक फॉर्म भरले कितें पळय ते म्हाका जाल्यार काय कळना कारण तेणी कसलीच लोकांची कसली कामां करूंक ना आनी लोकांक फक्त कितें आहा ते दुखोवपाचें काम हांगासर केल्लें तेका लागून हांव मागता की आमचे बसवाले सगळे आनी जनते कडेन गोंयच्या की गेले 2 दीस आमी वखदाचेर कशे स्कॅम कशी डुप्लिकेट वखदां मार्केटान हाडली मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो म्हणटा विकास केलो म्हणटा त्या विकासाचेर कशे पयशे काडले हे आमी तुमच्या मुखार हाडलेले आहा ह्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या आनी आयज आमी परत हांव बसकारांक अवेअर करता की तेंच्यांनी जाणून घेवचें की अशी कसली कसली कांडां ह्या केंद्र सरकारान गोंय सरकारान संकटां आमचेर हाडल्या तितून आमी भायरूच सरपाक शकना अशें करून दवरलेलें आसा तेन्ना तुमी सुज्ञ आसा विचार करा आनी त्या प्रमाणे कितें तो निर्णय